पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर कितलेशेच प्रोजेक्ट चालू आसा. हजारांनी कोटी रुपया पणजे मोडल्या आनी कितले थोडे प्रोजेक्ट असो लोकांक कसो व्हडलो फायदो जाल्लो ना. पूण असो एक गोश्ट आसा आनी एक प्रोजेक्ट आसा जो पणजेच्या लोकांक बरो यूज जावपाक शकता आनी तो म्हणजे हे सिटी बसीस. कितलींशींच वर्सां पासून पणजे सिटी बसींचो प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इतलो वायट आशिल्लो की लोकांक हाका आपल्यो प्रायवेट व्हेकल्स घेवन येवचें पडटालें आनी ताजे खातीर हांगा एक मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा पार्किंगाचो. सगळे गाडी हाडिल्ल्यान हांगा पार्किंग प्लेस मेळना आनी ताजे खातीर हांगा ट्रॅफीक जॅम जाता एवरी डे. आतां हो सिटी बसीचो प्रॉब्लेम आतां हळू हळू करून सॉल्व जावपाक लागला. ही बरी गोश्ट आसा. कदंबान फाटल्या म्हयन्याक पयलीं 6 बसी सिटी बसी सुरू केल्यो आनी इलेक्ट्रीक बसी. तातूंत पोल्युशन जायना. एक सगळ्यांत बरी गोश्ट घडली पणजेकारां खातीर. आनी सुरवातेच्यो 6 बसी आशिल्ल्यो त्यो पणजेच्या आउटर रूट घेताले म्हणजे बस स्टँड टू मिरामार, दोना पावला, बांबोळे आनी बॅक. सो अशे तरेचो हो रूट आशिल्लो. आतां आनीक 5-10 बसी नव्यो बसी सुरू केल्ल्यो आसा आनी हे नव्या रुटांचेर आतां ह्यो बसी सुरू जाल्या. सो आमी आतां पळोवया हे खंयचे नवे रूट आनी ताजो फायदो लोकांक कसो जातलो ते आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. आमच्या बरोबर आसा ह्या नव्या बसीचे कंडक्टर सुंदर पाळणी. आमी तांकां विचारया की ही तांची जी बस आसा ती कसलो खंयचो रूट घेता सो दॅट लोकांक कळपाक की हाजे फुडें बसी खंयच्यान खंयच्यान वचपाक शकता. कारण फर्स्ट टायम आमी पळयलां की सिटी बसी आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पणजे 18 रोडा वयल्यान वचपाक लागला. आयज पर्यंत केन्नाच 18 रोडा वयल्यान बसी वचनाशिल्ल्यो आनी ताजे खातीर लोकांक खूब त्रास जाताले. सो आतां आमी फेरी पणजे बेती फेरी कडेन पाविल्ले आसा आनी आतां आमकां सुंदर सांगतलो की ही बस कसो रूट घेता. आतां आमी बेती फेरी कडेन पावला. आतां आमी लेफ्टान वयतले आझाद मैदाना कडेन. आझाद मैदाना कडल्यान आमी रायट मारतले आनी डॉन बॉस्को कडेन वयतले. मागीर डॉन बॉस्को कडल्यान आमी फुडें सांतिनेज जंक्शना कडल्यान रायट मारून आमी कला अकादमी कडेन वयता. कला अकादमी कडल्यान आमी स्ट्रेट वयतले आनी मागीर कांपाल ग्रावंड आहा न्हू थिंगासून लेफ्ट मारतले. मागीर बाल भवना कडल्यान फुडें ती फायर स्टेट आहा थिंगासून स्ट्रेट वयतले आनी मागीर सांतिनेज चर्ची कडेन पावतले. सांतिनेज चर्ची कडल्यान मागीर आमी फार्मासी कॉलेज आहा न्हू थिंगासर वयतले. थिंगासून मागीर 18 जून रोडार 18 जून रोड क्रॉस करून मागीर हांगा जुंता हावजा कडल्यान ती मुन्सिपाल्टी आहा थिंगासरल्यान मागीर पणजे चर्ची कडल्यान मागीर आमी ओल्ड पाटो ब्रिजा कडल्यान भायर सरतले. मागीर आमी पर्यटन भवना कडल्यान वयतले आनी मागीर लायब्ररी आहा थिंगासून मागीर आमी भायल्यान बस स्टँडार पावतले. हो जालो एक रूट आनी हो तिसरो आनी एक रूट स्टार्ट जालो. रूट आहा तो जी म्हणून आहा G1, G2, G3. तो आमी कला अकादमी कडल्यान लेफ्ट मारून आल्तीन वयता. वयर आल्तिना कडल्यान मागीर परतून टर्न मारता आनी सकयल येता. सकयल कडल्यान मागीर 18 जून रोडा कडल्यान परतून तशेंच सेम वयता. सेम म्हटल्यार हांगासून आमच्या पर्यटन भवना कडल्यान मागीर बस स्टँडार वयता. सो हे 3 रूट जर आमी पळयले जाल्यार जवळ जवळ पणजेचे चडशे रस्ते कवर जाले. सो तूं खंयी जर रस्त्याचेर खंयच्याय पणजेच्या रस्त्याचेर रावल्यार तुका बसी मेळपाक शकता. आनी हाजी बरी गोश्ट म्हणजे प्रत्येक बस एवरी 15 मिनटांनी हय 15 मिनटांनी. पयलीं एक सकाळीं सुट्टा तेच्या फाटल्यान 15 मिनटांनी दुसरी सुट्टा. मागीर टोटल 5 बसी आहात. म्हणजे 15 मिनटांनी एक तेच रुटा सेम रुटाक वयता. म्हणजे B1 आहा न्हू B1, B2, B3 ती सेम रुटाक वयता ही डॉन बॉस्को कडल्यान. दुसरी आहा G1, G2 ती आल्तीन वयता. म्हणजे कंटिन्यू 15 मिनटांनी चालू जाता. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा सद्याक? बरो आहा. सारको लोक म्हणटात बरें जालें हे बशी घालून. तांकां नाल्यार हांगा जुंता हावजा कडल्यान सकयल वयचें पडटा बसीक लागून. तांकां चलत वयचें पडटा. आतां तांकां सारकें जुंता हावजा कडेन थिंगासर बस मेळटा. परत प्लस ते हांगा फायर ब्रिगेडी कडेन ते म्हणटात आमकां बरें पडलें नाल्यार आमकां चलत वयचें पडटा म्हणटा. बरें जालें म्हणटा ते. आनी वयल्यान तिकेटूय म्हाका दिसता कमी आसा. तिकेटूय कमी आहा. आतां बस स्टँडा वयल्यान कांपालार वयतलो जाल्यार 10 रुपया तिकेट आहा. हाफ तिकेट आहा 5 रुपीज आनी फूल तूं मारतलो जाल्यार 20 रुपीज आहा आनी हाफ आहा 10 रुपीज. फूल एक रावंड मारतलो जाल्यार. सो एक खूब कमी आसा एक्चुअली तिकेट तशें पळोवपाक गेल्यार. हय कमी आहा. बरी आहा तिकेट बरी आहा. सगळ्यांक सारकें रिजनेबल आहा. AC बस आसा आनी कम्फर्ट आसा. AC आहा कम्फर्टेबल आहा. सगळें बसपाकय आहा. जाय तशें हें करूंक मेळटा. लास्ट टायम आमी पळयल्लीं इवन हांगा चार्जींग पोर्ट आसा हाका 3 आहात आतां चार्जींग. एक हांगा आमचे स्टेडियमार युनिवर्सिटी स्टेडियम थिंगासर आहा. एक कांपालार आहा आनी एक पर्वरी आहा.
चार्जींग पॉयंट आहा. तुमकां एवरी डे चार्ज करचें पडटा? हय 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 ताका टायम दिल्लो एक दनपारां आमी लास्ट 2:30-3 देंवता, मागीर ती चार्जिंगेक वयता आनी मागीर रातची परतून वयता. हय आनी सद्याक बसी बऱ्यो स्मूथ चलता, फक्त पर एक मातशें कितें तरी एक बारीकसो ब्रेकडावन जाल्लो दिसता म्हाका. जातात न्हू तें कितें टायर पंक्चर जालो नाल्यार बॅटरीचो पळय कितें चार्जींग जर जावंक ना जाल्यार ती गाडी हें करूंक मेळना न्हू, रुटाक चलोवपाक मेळना. चार्जींग ताका फूल जायत पडटा. हय तूं आतां तुमकां हे सिटी बसींतल्यान काडटना पार्किंग लोक कशें करता म्हणटा त्रास जाता कित्याक ते सगळे पळय मदींच लायता. ही पळय ती बस आतां ही 4 व्हिलर मदींच लायता, मागीर कितें आतां गाडी सुटना न्हू. हांव म्हणटा कितें एका सायडीन जाल्यार एका सायडीन लाय, दुसऱ्या सायडीनय ते ब्लॉक करता, मागीर ती गाडी काडूंक मेळना न्हू. आनी स्कूल जेन्ना सुट्टा तेन्ना चड जाता ट्राफीक, आनी सकाळचो टायम तेन्नाय ट्राफीक, आनी सांजचो जाल्यार जातातूच ट्राफीक. कित्याक दोनाय सायडीन पार्किंग करीत जाल्यार काडूंक मेळना न्हू ही गाडी. आतां बस घातली म्हटल्यार तुमी एक सायडूच करा पार्किंग म्हणटा हांव, दोनाय सायडीन करूं नाका. आयज पर्यंत ह्या रस्त्या वयल्यान बसी वचनाशिल्ल्यो, तरी ही मिनी बस आसा, तशी व्हडली बस ना एक्चुअली. व्हडली बस घाली जाल्यार ती सोडचीच ना, ताका रिवर्स घे फाटीं उडे करून मागीर हें करची पडटली, काडची पडटली. सो आतां पार्किंगा खातीर बसी खातीर मातशें हें चेंजीस करचे पडटा. एक सायड खंयची करा पार्किंग तुमी, दुसरी सायड करूं नाका. आनी मदींच कोण गाडयेन बसून रावतात आनी गाडी मदींच दवरता. आपूण बोल्लो हांव म्हटलं तूं सायडीक तरी काड न्हू, तें ना. मातशें शिस्त येवपा जाय लोकांक. येवकूच जाय. हे पळय हांगा डॉन बसू गाडी हांगासर तुका दनपारची आसतातच, कित्याक भुरगीं सुट्टा. हांव म्हणटा बरें आहा पूण सायडीक खंय तरी पार्किंग करा न्हू, ताका लागून. कित्याक कोणाक लागत जाल्यार परतून प्रॉब्लम न्हू, ताका लागून. हय सो ड्रायव्हिंग करपाक हांगा सामकी कसरत बरी करची पडटली. हय हय ड्रायव्हर तुका बरो एक्सपर्ट जाय. आतां आमचे हे ड्रायव्हर आहात ते सगळे बरे आहा, सगळे एक्सपर्ट आहात. हय बरें चलयता. आनी कितें डिफिकल्टी आसा तुका हांगा येता? आनीक व्हडलें कांय ना, बाकी इतलेंच. म्हणजे बस स्टॉप आमचे थोडे आहात ते मातशे घालूंक जाय, आनी हे गाडयेचेच मातसो प्रॉब्लम, कितें रस्त्यार दवरूंक जायना मदीं. हे पळय हे अशें दवरले जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता न्हू, ताका लागून. अजून ते लोकांक हो कॉन्सेप्ट अजून येवना की मदले सिटींतल्यान बसी वचपाक शकता. आतां ते फर्स्ट टायम जाता ताका लागून. आनी सगळे म्हणटात बरें जालें बसी घातले ते. आमकां खूब जाणांनी म्हटलें की बरें जालें, आं बरें घातलें. खूब चलचें पडटालें. एक अख्खो 80 इंजीन रोड हांगच्यान स्वेरीपेटे कडेन वचपा आनी खंय वचपा सगळे कडेन. हय वयरसून सकयल वयचें पडटा चलत म्हणटा ते. तेच्या पेक्षा डायरेक्ट आतां हांगाच मेळटा न्हू बस. नाल्यार प्रायवेट ते केन्ना येतात, येयले तर येयले नाल्यार येना म्हणटा ते. म्हणजे ते वयतातच ते, पूण भायल्यान वयता न्हू चडशे बशी सगळे भायल्यान वयता. प्रायवेट बसी आज पर्यंत वताल्यो सगळे भायल्यान वताल्यो. सो फर्स्ट टायम ह्या भितरल्या रोडा वयल्यान बसी पब्लीक बसी वचपाक लागल्यो. हे एक मोठे पणजेकारा खातीर एक फायदो आसा. आनी हाजे फुड्यान लोकांनी जाता तितलो प्रायवेट ट्रान्सपोर्टेशन आपल्या व्हेहिकल्स हाडपाच्यो कमी करपाच्यो, गाडयो हाडपाच्यो ना, आनी जाता तितलो बायक्स हाडपाच्यो ना, जाता तितलो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करपाचो. कारण पयलीं कितें जातालें की लोकांक बस स्टँडार आयले की बस स्टँडा वयल्यान हांगा येवपाक 1 वर 2 वर लागतालीं, आनी म्हणून लोक आपले बायक घेवन येताले, व्हेहिकल घेवन येताले. आतां जर इमिजिएटली पावता आनी ते बी सवाय कमी रेटीन जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आतां तितलो घेवपाक जाय. आनी कितें जालें संडेचे काय प्रायवेट चडशे नासता न्हू, आमचे संडेचे चालू आसता, ते तांकां बरें पडटा. मागीर नाल्यार तांकां खूब अर्दे वर रावचें पडटा. हे नॅक्स्ट संडे आतां कोण तरी म्हणटाली अर्दे वर आमी रावलो बसूच ना म्हणटाली, आनी मागीर म्हणटाली कदंबा तरी घातल्या ती तरी येयल्या पळयत जाल्यार आमीच पावले. म्हणून बरें जालें, नाल्यार आमकां थंय चलत वयचें पडटलें बस स्टँडार, आनी अर्दे वर 1 वर वयता म्हणटा ते चलत. आयताराक इतलो प्रॉब्लेम जातालो की कंप्लीट पणजे सिटी टप पडटाली आनी ट्रान्सपोर्ट तर कांयच आसनाशिल्लो. सो हाजे खातीर तोय एक लोकांक फायदो जातलो. आतां कितें पब्लीक लोक मातशे कमी आसा बसीन, कारण अजून अवेरनेस जावना, लोकांक अजून खबर ना की अशें आसा म्हणून. जेन्ना लोकांक कळटलें की बाबा ह्या रुटा वयल्यान बसी वचपाक लागल्यो तेन्ना लोक मागीर हळू करून बसी यूज करपाक लागतले. आतां एकूच वीक जाला न्हू स्टार्ट जाल्यार, एक थोड्या दिसांनी मागीर कळटलें सगळें. आनी आतां चालू उरले की मागीर कळटा न्हू, मागीर ते येतात वयर. सो आतां आमी पळयलें की ह्या बसींचो फायदो कितें आसा पणजेकारां खातीर. पणजेकारां खातीर एक एक्चुली मोठी गोश्ट आसा, आनी चडांत चड लोकांनी ही ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करचो सो दॅट इट बिकम्स वायेबल, आनी हें फुडें कंटिन्यू उरतलो. कारण आतां जस्ट 8 दीस जाल्या ह्यो भितरल्या रुटा वयल्यान बसी सुरू करून. भायल्या रुटांचेर 1 म्हयनो पयलीं सुरू केल्लें, आनी आतां हालींच तांच्यांनी भितरले रूट 18 जून रोडाचेर खास करून ज्या रोडा वयल्यान केन्नाच पब्लीक
ट्रान्सपोर्ट गेलो ना आनी केन्नाच पब्लीक बस गेली ना, त्या रुटा वयल्यान आयज बसी वता ही एक बरी गोश्ट आसा आनी पणजेकारांनी हाजो पुरेपूर फायदो घेवचो. इवन ट्युरिस्ट जे पणजे येता ते हाजो फायदो घेतले. प्रत्येक शहरां भितर जी मोठी मोठी शहरां आसा थंय हॉप ऑन हॉप ऑफ म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. अश्यो बसी आसता ज्यो डबल डेकर आसता आनी ताका बरी ग्लास आसता आनी तातूंतल्यान लोकांक शहर पळोवपा खातीर ती सामकी आयडियल हें आसता. सो अशे तरेच्यो बसी सगळ्या शहरांनी जगभर आसा आनी भारतानूय आसा आनी गोंयानूय बीन अशे तरेचो हॉप ऑन हॉप ऑफ आसा. आनी त्यो मातश्यो तांची तिकेट खूब म्हारग आसता, 1000-2000 अशी तिकेटी आसता. पूण ही जी कदंबाची सर्वीस सुरू केल्या, इलेक्ट्रीक बसी सुरू केल्या आनी ताका त्यो ज्यो बसी पळयत जाल्यार ताचे दोनूय वटेन ताका ग्लास फुल्ल ग्लास आसा आनी ही एज गूड एज हॉप ऑन हॉप ऑफ म्हणपाक शकता आमी. फक्त ताका हायट ना, पूण तुमकां पणजेचो जर खरो व्यू पळोवपाक जाय आनी पणजे शहर जर तुमकां शहराची जर सुंदरकाय पळोवपाक जाय जाल्यार दीस इज द आयडियल चॉयस. इवन ट्युरिस्टां खातीर ही बेस्ट. एक 20 रुपयान 40 रुपया भितर तो कंप्लीट पणजे पळोवपाक शकता. सो अशे तरेच्यो ही ह्या बसीचो हे पळय आतां एक जशें मेट्रोन भितर अनावन्समेंट जाता नेक्स्ट स्टेशन खंय आसता येता केन्ना खंयचें येतलें, त्याच तरेन हांगा अनावन्समेंट जाता की नेक्स्ट स्टॉप खंय आसतलो. आतां नेक्स्ट स्टॉप सांतेनेज जंक्शन. आतां हाजे पयलीं सांतेनेज चर्च आशिल्ली. सो हे जे पणजे नवे आसा तांचे खातीर सुद्दां हे सामकें बेस्ट फिचर आसा, कारण तांकां कळपाक बरें की फुडें स्टॉप खंयचे येवपाचो कारण विचारपाची गरज ना. सो ही अशे तरेचे फिचर्स ह्या बसीन आसा. ट्युरिस्टां खातीर तर सामकें आयडियल. ते फुल्ल सिटीचो एक रावंड मारत जाल्यार कंप्लीट पणजे तांकां तशें पडटली आनी सामकें 40 रुपया भितर तांकां फुल्ल पणजे दर्शन घेवपा खातीर एक अशे तरेची बस आयडियल आसा, कारण ती AC आसा आनी फुल्ल कम्फर्टेबल आसा बसी. पावसान सद्या पणजेची हालत खूब बिकट जाल्ली आसा. तातूंत भितर रस्त्यांचेर सामकी अक्षरशः चाळण जाल्या. सगळ्या कडेन रस्त्याचेर मोठे मोठे खड्डे पडल्या आनी हाजे खातीर हे बसीक मातशे त्रास जाता सगळ्या भोंवपाक, कारण कितलेशेच रस्ते सगळे कंप्लीट पिड्यार जाल्ले आसा. सो बसी नवी आसा तरी आसतना सगळे बसी हालता कारण ह्या खड्ड्यां खातीर. सो जेन्ना हे सगळे खड्डे कंप्लीट जावन रस्ते जेन्ना रेडी जातले परत तेन्ना एक्चुली ह्या बसींनी ट्रॅवल करपाक आनीक मजा येतली आनी बसींची एक्चुली मोडतोड कमी जातली. सो ताजे खातीर जाता तितले बेगीन रस्ते हे जावपाक जाय आनी तांकां म्हाका दिसता आमकां पावस सोंपपाची वाट पळोवची पडटली तो पर्यंत. आतां आमी पावल्या 18 जून रोडाचेर आनी हो पणजेचो कमर्शियल रोड, सगळ्यांत मोस्ट बिजियस्ट रोड म्हणटात पळय असो रोड हो. आनीक हाजेर दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. सो ह्या रस्त्या वयल्यान सगळ्यांत फर्स्ट टायम पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हे बसी ह्या रोडा वयल्यान वता. एक पणजेकारां खातीर एक बरी आनंदाची गोश्ट आसा. आतां आमी पावल्या जुंता हावजा कडेन. सो ह्या रोडाचेर 2-3 स्टॉप आसा. एक म्हणजे फार्मासी कॉलेजी कडेन स्टॉप आसा, दुसरो जुंता हावजा कडेन स्टॉप आसा आनी तिसरो फुडें म्युन्सिपालिटी आनी चर्ची कडेन स्टॉप आसा. सो लोकांक सामकें लागीं म्हऱ्या तुका बसी मेळपाच्यो आतां मेळटल्यो. रिक्षेची गरज ना आनी चलपाची गरज ना. सो इतली बरी फॅसिलिटी पणजेकारा खातीर. फक्त हांगा पूण ह्या 18 रोडाचेर सदांच ट्रॅफीक जॅम आसता. ताचे आतांय ट्रॅफीक जॅम जाला आनी हांगा खूब वेळ वता ह्या ट्रॅफिकांतल्यान भायर सरपाक. आनी दुसरी गोश्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा ती अजून पर्यंत ह्या रोडाचेर बस स्टॉप येवना. हे बस स्टॉप जे घालपाचे आसा ते अजून तांचें काम जावना. ते सगळ्यांत बेगिनात बेगीन घालपाक जाय, कारण लोकांक अजून आतां कळपाना बाबा बसी खंय रावतल्यो. सो ताजे खातीर जो पर्यंत बस स्टॉप घालपाना तो पर्यंत लोकांक कळपाना. सो ते बेगीन बस स्टॉप घालपाक जाय आनी लोकांनी ह्या फॅसिलिटीचो चडांत चड फायदो करून घेवपाक जाय. कारण आतां आमी सद्दां आमी पळयता बसी भितर कोण ना, सद्या एक पॅसेंजर आशिल्लो तोय देंवलो. सो जो पर्यंत लोकांनी ही बस आनी हे पॅट्रोनायज करपाना तो पर्यंत ही जावपाना. सो आतां कितें आसा आमी समजपाक शकता की जस्ट 8 दीस जाल्या ह्यो बसी सुरू जावन लोकांक खबर ना अजून पर्यंत. सो ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान आमी अवेरनेस क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता की ह्यो बसी आसा 18 जून रोडा वयल्यान वता. सगळ्या रोडा वयल्यान आतां पणजेच्या भितरल्या रोडा वयल्यान बसी वता आनी हार्डली 10 ते 20 रुपया भितर तूं अख्खी पणजे ट्रॅवल करपाक शकता. सो चडांत चड ह्या बसींचो फायदो घेयात आनीक तुमी आपल्यो प्रायवेट व्हेकल ज्यो हाडटा त्यो हाडपाचें कमी करात. सो जर पणजेचें ट्रॅफीक कंजेशन आसा तें कमी जातलें
पोल्युशनूय कमी जातलें कारण ह्यो बसी इलेक्ट्रीक बसी आसा आनीक तुमकांय एक बरें कम्फर्टेबल जर्नी मेळटली तुमचो टायमूय सेव जातलो सो ह्या बसींक जाता तितलो बसींचो फायदो करून घेयात आनीक जी फॅसिलिटी आयज तयार जाल्या पणजे खातीर ती ताजो फायदो जावपाक जाय